तीन सीट आयल्या तुमगेली आम्ही एक प्रशासक सांगलें मागीर पयस सांगलें की हो स्कोर 5-1 आसतलो म्हणून त्या प्रमाणे म्हाका अपेक्षा आसा की 5-1 गोंयचो स्कोर आसतलो आनी खऱ्या अर्थान हो सुदीन ढवळीकाराचो पराभव आसा. कापस्ताद आसल्यार सुदीन ढवळीकारान परत एकदां मडकयसून राजिनामो दिवचो आनी निवडून येवन दाखोवचो. भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार ताका उडोवन दाखयतलो. इतल्या लाखांनी पयशे वांटून शिरोडा मतदारसंघात टांकी वाटल्यान कितें करपाचें दवरना. कापसांतल्या सुदीन ढवळीकारान उबो रावचो. भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार सामान्य बुटाचो कार्यकर्तो ताचो पराभव करता. पणजे कशें फेल जालें 25 वर्सां काँग्रेस जिखून बाबूश मनशाराक जिखलो. काँग्रेस बाबूश म्हणटा पळय न्ही तशी बाबुशा शिवाय काँग्रेस न्ही. एज अ पर्सन म्हणून बाबूश शिकला कारण त्याच्या बॅनराचेर सुद्दां फोटो आशिल्लो. केन्नाच गिरीश चोडणकराचो फोटो ना, राहुल गांधीचो फोटो ना, सोनिया गांधीचो फोटो, फक्त हात आनी बाबुशाचो फोटो आसता ते फाटल्यान सुद्दां. पूण खऱ्या अर्थान हो शिरोडेच्या कार्यकर्त्याचो विजय आसा, सामान्य कार्यकर्त्याचो विजय आसा. ह्या पयशा फुडें सुद्दां झुकले ना. प्रामाणीकपणान सुभाष शिरोडकरान भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान रावल्ले आसा.